एक्चुली पळोवपाक गेल्यार म्हाज्या दृश्टीन हांव पयलीं म्हाजो समाज भंडारी समाज पूण गेले 20-22 वर्सां हांव पॉलिटिक्सान आसा. पॉलिटिक्सान असल्या कारणान समाज हो केन्नाच पॉलिटिक्सान हाडूंक ना. आनी आतां ती स्टेटमेंट येता आप म्हणटा भंडारी समाजाचो CM आसतलो, आमी आपाचो चीफ मिनिस्टर येता भंडारी समाजाच्या प्रेजिडेंटाक मेळटा, तेजें वैयक्तीक आसतलें. पूण म्हाजें मत अशें आसा, हांव आतां मुरगांव तालुक्याचो अध्यक्ष आसा भंडारी समाजाचो. म्हाजें मत इतलें सिंपल आसा की पॉलिटिक्सान हो समाज आमचो हाडपाचो ना. पॉलिटिकल लिडर जे कोण आमचे येता, आमच्या समाजाचे कोण लिडर येता, बाब मिलिंद नायक म्हण, दया सोपटे म्हण, रवी नायक म्हण, हे जे कोण खंयचे इमटेल खंयचे पार्टीचे ते कोण लिडर येता पळय, तेंचो गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म जाता पळय, तेंच्यांनी आमच्या समाजाक हेल्प करपाचो. आमच्या तसो समाजाक न्हू, खंयच्याय समाजाक आमी हेल्प करपाक जाय. हो सरकार जो आसा, जो पॉलिटिक्स सरकार आहा तो सगळ्या समाजाचो आसता. आयज हे समाज भंडारी म्हण आनी दुसरो कार्बी म्हण जावं आनी खंयचो म्हण खूब तरेचे समाज आसा. हे समाज म्हणून पॉलिटिक्स करपाक जायना. हे समाज म्हणून पॉलिटिक्स केले जाल्यार जशें दुसऱ्या देशांनी जाता समाजाचे पॉलिटिक्स, तशें आमच्या गोंयांत हाडपाक जाय. हाडपाचो प्रयत्न चल्ला अहो दिसता. आमच्या गोंयांत एक माणकुलें गोंय, सोबीत गोंय, आनी आमच्या सगळ्या समाजाचे आनी सगळ्या जातीचे लोक आमी एकत्र रावन काम करपाक जाय. पॉलिटिकल आनी समाज, पॉलिटिकल आनी जातीभेद हे मिक्स करप नासता. बाकीच्या देशांनी स्टेटीनी समाजाचे पॉलिटिक्स चलता आनी लोकांच्या नांवाची घाण जाता. आमच्या गोंयांत तसलो समाजाचो पॉलिटिक्स करपाचो न्हू.